पणजेतल्या एका रेस्टॉरंटवाल्याक फोनावेल्यान 300 प्लेट जेवणाची ऑर्डर आयली। कॉल करतल्यान आपूण आर्मी ऑफिसर म्हणून सांगिल्ले। ऑर्डर तयार जातकीच रेस्टॉरंटवाल्यान ताका कॉल केलो, मात तो ऑर्डर व्हरपाच्या वेळार वेळ खावंक लागलो। पयलीं पैसे फारीक करता आनी मागीर डिलिव्हरी घेता म्हूण सांगून ATM कार्ड टू ATM कार्ड पैसे भरता म्हूण सांगूंक लागलो। पयलींच येदी व्हडली ऑर्डर वयल्यान ती व्हरूंक वगत। ह्या प्रकाराक बेजारिल्ल्यान रेस्टॉरंटवाल्यान फाटलो फुडलो विचार करिनासतना ताका ATM डिटेल दिले आनी OTP दिलो। फ्रॉडस्टरान अकाउंटार हात मारलो। वेळ बरो म्हूण फक्त 6000 रुपयांचो खार पडलो। हाँ बोलो सर। सर जी, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो कब कब लेके जाएगा? अभी रेडी होके 1 घंटे के ऊपर हो गया। मैं खाना नहीं लेके जाएगा सर, पेमेंट होने के बाद में मैं खाना लेके जाएगा, ठीक है? ऐसा कैसा हो सकता है? आप आके पेमेंट कीजिए, खाना लेके जाइए ना। अश्यो 2 केशी फाटीं मडगांवां जाल्ल्यो। दोगा रेस्टॉरंटवाल्यांक असोच लुटपाचो यत्न जालो। परवरे एका रेस्टॉरंटवाल्याक लुटपाचो यत्न जालो। आर्मी ऑफिसर म्हूण सांगून 500 प्लेटी जेवणाची ऑर्डर दिली। रेस्टॉरंटवाल्यांक खरें दिसचें म्हूण व्हॉट्सएपार नकली वळखपत्र पोस्ट केले। उपरांत पयलीं पैसे फारीक करता म्हूण सांगून ATM डिटेल्स मागूंक लागलो। हाँ जी सर, आपका पार्सल क्या करे इसको? सर लेके जाइए प्लीज तेरे इसको। कितनी बार तेरे को समझाऊं, कितनी बार समझाऊं तेरे को? इतना सारा क्या करे खाना? सर कौन आप सी please लेके जाइए खाना। नहीं लेके जाएगा वो, पहले पेमेंट हो जाएगा तभी लड़का आएगा। अभी आपको पेमेंट कराना है तो करा लीजिए, नहीं तो छोड़िए। ठीक है सर, ऐसा नहीं करते हम लोग पेड सर। हम लोग क्या एक तो स्वाइप मशीन में करता है, एक तो कैश पेड करता है। ATM डिटेल्स मागता म्हूण कळटनाच हो रेस्टॉरंटवालो सादूर जालो। मात 500 जेवणाच्यो प्लेटी ताच्या आंगार आयल्यो। पणजे आनी परवरे पोलिसांच्या हाताक अजून तरी कोणूच लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।